सर हे तुमचे आता चॅकिंग चलना हेचे बद्दल कितें म्हणपाचें आसा सर? आमी आमचो आतां एक सद्या ड्रायव्ह आमी रँडमली चालू आहा फॉर चॅकिंग फॉर ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग. कोण सीट बेल्ट घालना, कोण रॉंग टर्न घेता, कोण एक्सेसीव स्पिडीन चलयता, कोण फोनार उलयता, कोण सीट बेल्ट घालना, तांकां आमी सगळें आडयता. आनी कोणे जायते आमकां गावले मेळटा लोक हेल्मेटां घालता पूण आपणे तो स्ट्रॅप लायना. आतां एकलो आमचो मनीस हांगा आसलो तो हेल्मेट घातला पूण स्ट्रॅप घालूंक नाहलो. हांवें ताका चॅक केलो ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग मेळना काय सगळो पूण स्ट्रॅप घालो. ताका सांगलें तूं हेल्मेट घालता तेन्ना स्ट्रॅप घाल आनी स्ट्रॅप घालून गाडी चलय. सो आता हे सदांच आसता तुमच्या हांगा? हय, रँडमली चालूच आसता. ओके, वी आर ट्रायंग टू एज्युकेट पीपल मोर ऑफ. इट इज आमचें कितें पॅनलायझींग न्हू आमचो एक्ट तो. इट इज फॉर मोर ऑफ एज्युकेशन. हांवें लोकांक सांगूंक सोदता पियोन गाडी चलोवपाची ना म्हणून. जायते वेळ फोनार उलयता गाडी चलयता. हो आमकां एक लोकांक संदेश दिवपाचो आहा की केन्नाच तुमी पियोन गाडी चलयनाका आनी फोन हातीन धरून केन्नाच चलयनाका, फोनार उलयनाका. तो डिस्ट्रॅक्ट जाता, मनीस डिस्ट्रॅक्ट जाता. आणि सो ही ट्युरिजम एरिया सारखे आता सीजन कॉमर्स आसा. हय. सो तेच्या बद्दल तुमची कितें तयारी आसा सर? आमी आतां कितें आहा आमचो आतां मोर ओवर आमचो रेग्युलेशन. आमी स्ट्रेस दितले ऑन रेग्युलेशन. जायते कडेन कितें जाता अचानक कितें जाता सडनली लोक गाडयो एकच कडेन धाकटो रोड आसता, सगळे गाडयो घुसता तितून, ट्रॅफीक जॅम करून उडयता. थोडे कितें करता नो एंट्रीन येता, गाडयो पार्किंग सायडीकूच दवरता, गाडी वचना, फ्लो स्टॉप जाता गाडयांचो. सो आमी रेग्युलेशनाचेर चड भार धरपाचो आहा आनी ट्युरिस्टांक हें सांगता की बाबा तुमी शिस्तीन तुमी गाडयो पार्क करपाच्यो. पार्किंग आहा थिंगाच पार्क करा, खंयच्या खंय गाडी पार्क करून वचनाका म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.